नमस्कार. दनपारच्या खबरात अपेक्षा पेडणेकरांचो येवकार. खबरो विस्तारण. थियेत चिऱ्याचे खणीत बुडून पुलीस कॉन्स्टेबल आकाश नायक सोंपलो. इश्टा वांगडा तो खंय खणीत पिवपाक उतरिल्लो. तो पर्वरीचो रावपी. मेळटा ते म्हायती प्रमाण खण खंय 10 फूट खोल आसा. उजो पालोवपी दळान कूड रेस्क्यू करून पुलिसांचे स्वाधीन केल्या. पुलीस तपास चलता. संडे सो नॉन वर्किंग डे सो आमचे 6 वरां सुमार सांची इविनिंग कॉल आयला की 1 पर्सन ड्रॉन इन द वॉटरफॉल नियर सिरसे पंचायत. सो लोकल पंच आनी आमचो एक फायर फायटर हांगा म्हापसाचो की तो थंयच डिसायडींग करतालो. सो एक्झॅक्ट लोकेशन आमकां तेंच्यांनी दिलें. इमिडिएटली विथ हेल्प ऑफ द एंकर्स वी आर यूज 2 एंकर्स. सो हांव एक आनी म्हाजो एक फायर फायटर 2 एंकर आमी मारले एट अ टायम. सो म्हाज्या एंकराक तो इमिडिएटली लागलो आनी ताका आमी इमिडिएटली ताका रेस्क्यू केलो आनी हँड ओवर द PSI पलवाळे जाधव फॉर फर्दर इन्क्वायरी तेचे कडेन हँड ओवर केलो. सो तेजें नांव बी कितें कळ्ळां? तेजें नांव आसा आकाश सुरेश नायक. अशें कळोन येयला की तो वर्कींग इन पुलीस कॉन्स्टेबल इन पुलीस स्टेशन. तो थंय फ्रेंड्सां वांगडा गेल्लो? तेजे फ्रेंड्स आनी लोकल कांय तरी लोक आसले. सो ते संडे मजा करया. मजा करया म्हणून काय जालां तो सारकी आतल्यान प्लेस सडनली लोकांची ह्या ना ते ये वचप अशें कांय ना. सारकें दोंगर हिलीच्या मदीं आसा ते डोंगर कठराच्या मदीं आसा. थंय आमकां तेजे रेस्क्यू ऑपरेशन केल्या उपरांत तेची बॉडी फायंड आउट जाली. एक्चुअली कितें तेजें ब्युटिफिकेशन कितें करचें आसलें सिरसे पंचायती अंडर म्हणजे कितें स्टॉप जालें आसलें. आमचे लोकला कडल्यान आमकां कळ्ळें अशें कितें तें ब्युटिफिकेशन करपाचें आसलें. कितें खण ती? एक्चुअली म्हाका ती खण कशी दिसता पूण गरो आमी जो मारलो एंकर जो मारला तो जवळ जवळ 11 फूट साधारण खोल आसा. म्हणजे 4-4.5 मिटर खोल आसा. गोंयच्या बऱ्या फुडारा खातीर कसलोय त्याग करपाची तयारी आसा. फातोड्डा मॉडेल पुराय गोंयभर जाय. वाडदिसाच्या कार्यावळींक उलयतना विजय सरदेसायाचें राजकी शिनाल. मडगांव येतलेंच दिगंबराकूय शिटकावणी. वाडदिसाच्या कार्यावळींक हेर पक्षांच्या फुडाऱ्यांबरोबर BJPच्यो दयानंद मांद्रेकारूय माचयेर. गोंयकारां खातीर त्याग करपाची आपली तयारी आमदार विजय सरदेसायाचे वाडदिसा राजकीय शिनाल. फातोर्डा मॉडेल म्हणून जो कितें केल्लो आमी जो तुमचे खातीर हांव करूंक पावलो आनी शेतकाराची 1 स्क्वेअर मिटर जमीन हांव टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो 1 स्क्वेअर मिटर शेती जमीन आमी फातोर्डा मतदारसंघात कन्वर्ट करूंक ना. भंडारी समाजा खातीर जे म्हणल्यार कास्ट सेन्सस जावचो म्हणून तांचो डिमांड आहा. हो डिमांड काडिल्लो हांवें तेन्ना एकूय भंडारी समाजाच्या आमदारान म्हाका सपोर्ट करूंक ना. आनी ओपोजिशन जेन्ना थंड जाता तेन्ना लोकशाय मरता आनी एक लोकशाय मरूंक दिवंक जायना. फुडें पावल्या आमी फ्युचर रेडी आहा. आमी दुसऱ्या मतदारसंघा परस 10 वर्सां फुडें आहा. हो फातोर्डा मॉडेल हो जर फातोर्डा यशस्वी जावंक शकता जाल्यार हो गोंयाक कित्याक न्ही जाल्यार गोंयच्या लोकांचे खरे प्रॉब्लेम खरे इश्यूज सोडोवपाची गरज आहा. जाल्यार आमी मडगांव येतलेच आमी हें काम रातान घेतलेच आनी लोकांक जाय ते कॅन्डिडेट घेवन घेतले. हो आतां एक वट घडोवपा खातीर सॅक्रिफायस करपाक तयारी आसूंक जाय. म्हाका सॅक्रिफायस करपाक तयारी आहा. सॅक्रिफायस करूं येता कितेंय सॅक्रिफायस करूं येता गोंयच्या खातीर गोंयकारपण राखपा खातीर गोंय राखपा खातीर. पूण गोंय म्हणटा तें आमी हातान घेवचें पडटलें. पीपल वील हॅव टू टेक चार्ज ऑफ गोवा. गोंय फुडें व्हरपाक सगळीं ऑप्शनां आमकां ओपन आसात. कर्नाटकाचो उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमारान विजयाक व्हिडिओ काडून परबी दिली. I am told that you are celebrating a birthday. I wish you all the best. May God give you good health and prosperity and good power to you with the Congress Party. विजयाच्या वाढदिसाच्या कार्यावळीक वेगवेगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी आणि समाज वावुरप्यांनी हाजेरी लायिल्ली. BJPचो दयानंद मांद्रेकारूय विजयाच्या वाढदिसाच्या कार्यावळीक माचयेर आशिल्लो. विजयाक येणारो काळ वो बरो येवचो एक अशा नेतृत्वाची ह्या राज्याक गरज आहा. ते गोंयच्या राजकारणात सदैव आसचे अशी हांव दामोदराच्या स्थळान हांव मागणी करतां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. डेंटल महाविद्यालयातल्या चलयांच्या हॉस्टेलातल्या बाथरूमातले व्हिडिओ काडपाचे कथीत प्रकरणाच्या केसीत म्हयनो जायत आयलो तरी प्रोग्रेस दिसना.
सुत्रां सांगतात ते प्रमाण पुलिशेन अजून त्या संशयीत स्टुडंटाचो मोबायल फॉरेन्सिकाक धाडिल्लोच ना. कॉलेजीची पॉश समिती प्रकरणाची चवकशी सुशेगाद. कॉलेजीन दुबावित विद्यार्थ्यांक 6 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड केला. 19 मेयाक डेंटल कॉलेजीच्या एका फायनल इयर स्टुडंटाक चलयांच्या हॉस्टेलाच्या बाथरुमा भायर धरलो. तो बाथरुमाच्या खिडकेंतल्यान व्हिडिओ काडटालो म्हूण दुबाव. त्या वेळार एक चली स्टुडंट बाथरुमान आशिल्ले. केशीत आतां मेरेन कितें जालां तें अशें. चली स्टुडंटांनी बोवाळ केल्या उपरांत तो चलो स्टुडंट गटारांत लिपून रावलो. धरल्या उपरांत आपूण थंय सच्चो येवपी म्हूण त्याच स्टुडंटान सांगलें. आनीक एका चलयेन 2 दीस पयलीं ताका त्याच जाग्याचेर पासयो मारतना पळयल्लो. त्या संशयीत स्टुडंटान ह्या पयलीं बाथरुमांत आशिल्ल्या चली स्टुडंटांची व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करतालो वा तांकां बाथरुमांत आसतना पळयतालो काय म्हूण चली स्टुडंटांक हुस्को. स्टुडंटांनी आनी गार्डांनी ताका धरून मोबायल वॉर्डना कडेन दिलो. वॉर्डनान फोनाची गॅलरी तपासून काय ना म्हूण मोबायल परत दिलो. चलया स्टुडंटांनी पयलीं डिना कडेन कागाळ केली. वॉर्डनान मोबायलाचें फॉरेन्सीक एनालायसीस करपाची मागणी केली. फॉरेन्सीक एनालायसीस करपाक FIR गरजेची आशिल्ल्यान भुरग्यांनी गर्ल्स हॉस्टेलाच्या नांवान आक्षे पुलिशेंत 23 मेयाक कागाळ केली. घडणुकेच्या 4 दीस उपरांत सद्याक त्या स्टुडंटाक सस्पेंड करून घरा धाडला. पुलिशेन 29 मायाक म्हणजे FIR जातकीच 6 दिसांनी ताचो मोबायल जप्त केला. कॉलेजीची पॉश म्हळ्यार प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हरेसमेंट समिती ह्या प्रकरणाची चवकशी करता. सुत्रांकडल्यान मेळटा ते म्हायती प्रमाण त्या हॉस्टेलाची चलया विद्यार्थी तपासाच्या स्पिडीचेर सातीस वेदनात. ताकाय कारणां आसात. त्या चल्याक स्टुडंट आनी गार्डांनी धरल्या उपरांत आपूण थंय मोबायलाचेर उलोवपाक सदांच येवपी म्हूण ताणें सांगलें. हीच गजाल पुलिशेन विचारल्या उपरांत ताणें आपूण सिगरेट ओडपाक गेल्लो म्हूण सांगलें. चलयांच्या बाथरुमाच्या खिडक्यो मोडल्यात. कोणूय भितर सहज पळोवपाक शकता. तो स्टुडंट रातचो सदांच थंय कित्याक येतालो म्हूण दुबाव. चूक करूना जाल्यार स्टुडंटांनी आवाज केल्या उपरांत तो गटारांत वचून कित्याक लिपलो. त्या स्टुडंटान डिनाक माफी पत्र दिला. तातूंत आपूण अशी चूक परत करचो ना म्हूण सांगला. केशीक वाडट्या 12 विटनस आसात. मात पुलिसांनी आजून मेरेन दोगूच विटनसांचो फोनार स्टेटमेंट घेतला. बाथरुमांत आशिल्ल्या चली स्टुडंटान भायर आशिल्ल्या त्या स्टुडंटाक पळोवंक नाशिल्लो. पुलीस म्हणटा विक्टीम कोण तें स्पश्ट ना. केस हॉस्टेलाच्या नांवान जाल्या. कॉलेजीच्या समितीन चवकशी सुरू केल्या. मात म्हयनो जायत आयलो तरी अर्द्यापासून विटनसांची जबानी घेवंक तांकां आजून शक्य जालें ना. समिती विटनसांची जबानी घेता तेन्ना तो स्टुडंट थंय हजर आसता म्हूण कळटा. त्या सुवातीचेर CCTV आनी लायटी ना. सद्याक कॉलेजीन त्या बाथरुमाच्या मोडिल्ल्या खिडक्यांचेर तात्पुरते बोर्ड मारून कव्हर केला. GMCत मंत्र्यान एका दोतोराचो उतरांनी अवमान केलो म्हूण मोठो बोवाळ जाल्लो. दुसऱ्या वाटेन GMCच्या कुशीक आशिल्ल्या डेंटल कॉलेजीच्या चलया स्टुडंटांचेर आशिल्ल्या ह्या अरिश्टाचेर संबंधितांचे फावो तशें लक्ष पडलाशें दिसना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मलप्रभा न्हंयचेर तात्पुरतो बांदिल्लो पूल राती पावसान व्हांवलो. गोंय बेळगांव रुटावेली येरादारी जांबोटी खानापूर रुटान डायवर्ट केला. मलप्रभेवेल्या नव्या पुलाचें काम सद्याक सुरू आसा. वेवस्था म्हूण दुसरो पूल बांदिल्लो. उदकाच्या नेटार तो एका वटेन व्हांवलो. दुसऱ्या वटेन खंय फोंड पडला. पावस सोंप मेरेन पुलाचें काम जायत कशें दिसना. खानापूर तालुक्यात कालपासून जोरदार पाऊस पडत असल्या कारणान मलप्रभा नदीची पाणी पातळी वाढिल्ली आसा. तेका लागून चोरला बेळगाव या मार्गाचेर कुसमळी लागीं जो मलप्रभा नदीचेर नवीन पूल बांदपाचें काम चालू आसा. त्या पुलाच्या सायडीक जो तात्पुरतो ब्रिज बांदिल्लो मातीचो तो ब्रिज रात्री व्हांवून गेल्या कारणान ह्या मार्गाली जी वाहतूक आसा ती पूर्णपणे बंद केल्ली आसात आनी पर्यायी मार्ग म्हणून ही वाहतूक आसा ती जांबोटी खानापूर या मार्गे वळयल्ली आसात. दुसरी गोष्ट म्हटल्यार कॉन्ट्रॅक्टराक हे जे ब्रिज आसा ते ब्रिज मान्सून हंगाम सुरू जावचे आदी पूर्ण करपाची सूचना केली. मात्र मान्सून हंगाम सुरू जालो तरी ह्या ब्रिजाचे काम अर्धवट आसात. एके सायडीन हो जो तात्पुरतो ब्रिज व्हांवून गेलात आनी दुसऱ्या बाजूर म्हटल्यार जे ब्रिजाचे काम आसा नवीन ते अर्धवट आसात. तेका लागून ह्या पावसाळ्यात जो व्हांवून गेलो ब्रिज आसा तो दुरुस्त करपाक ची शक्यता खूप कमी आसा. कारण पावसाक लागून ह्या मलप्रभा नदीत पाण्याची पातळी खूप आसता. तेका लागून आता पाऊस संपा पर्यंत तरी हो ब्रिज आसा तो दुरुस्त जावपाचो ना. तेका लागून जे नवीन ब्रिज सुरू जाय पर्यंत ह्या मार्गावयली जी वाहतूक आसा ती वाहतूक बंद जातली आनी पर्यायी मार्ग म्हणून ह्यो पूर्ण पावसाळो सगळ्या वाहतूकदारांका जांबोटी खानापूर ह्या मार्गाचो अवलंब करपाक लागतलो. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे. केदारनाथ गुप्तकाशीत जाल्ल्या हेलिकॉप्टर अपघातात 7 जाण सोंपले. फातोळेर अपघात जालो. सोंपिल्ल्या मदीं 6 यात्रेकरू आनी एका हेलिकॉप्टर पायलटाचो आस्पाव आसा.
धुके आशिल्ल्यान अपघात जाला आसूये म्हूण अदमास. सद्याक हेलिकॉप्टर सेवा बंद केल्या. दुसऱ्या एका घडणुकेत पुण्या इंद्रायणी न्हंयवेलो फुटब्रिज कोसळ्ळो. 20 जाण व्हांवल्यात म्हूण म्हायती. गोंयांत धर्मांतरणा उपरांत वेगळी संस्कृती आयल्या अशें तेन्नाच्या फुडाऱ्यांनी केंद्राक सांगून पोर्तुगीज संस्कृतीचो प्रचार केलो. प्राचार्य सुभाष वेलिंगकराचें विधान. गोंयच्यो सरकारी मराठी शाळा सरकारान बंद वडयल्यात. शाळा खासगी संस्थांक दितात. वेलिंगकराचो आरोप. पेडण्या मराठी राजभाशा निर्धार समिती मेळाव्याक तो उलयतालो. पोर्चुगीज काळा उपरांत गोंयांत आयले संस्कृतीचेर प्राचार्य सुभाष वेलिंगकराचें महत्वाचें विधान. गोयची अस्मिताय आहे जे पंडित जवाहरलाल नेहरूंना पढवण्यात आलं त्यावेळी इथल्या पित्यांनी त्याला पढवलं की इथे अमुक पर्सेंट एवढे हे लोक राहतात. म्हणजे हिंदू ही मायनॉरिटी आहे आणि ख्रिश्चन ही मेजॉरिटी आहे आणि वेगळ्या पद्धतीची संस्कृती आहे. गोयची अस्मिता ही किती सुंदर आहे. ती अस्मिता जी आहे गोयची म्हणजे संस्कृती ती पोर्तुगीजांनी इथे 450 वर्ष राज्य केलं आणि त्यांच्या राजवटीत त्यांनी धर्मांतर केली आणि त्या धर्मांतरानंतर जी एक मिलापाची विलोभनीय संस्कृती तयार झाली ती गोव्याची संस्कृती आहे. अरे त्या संस्कृतीला मी बलात्कार संस्कृती म्हणतो. विकृती होती ती पोर्तुगीजांनी आपल्यावर लादलेली. म्हणजे अनेक म्हणजे आपल्यातलेच बांधव त्यांनी बदलले. त्यांचे नुसते बदलले नाही, धर्म नाही बदलला, त्यांची वेशभूषा आचार विचार सगळी पद्धती बदलली. म्हणजे त्यांची अस्मिता एक त्यांचं रूपांतर केलं. गोंयच्यो सरकारी मराठी शाळा सरकारान बंद पडयल्यात. शाळा खाजगी संस्थांक दितात. वेलिंगकराचो आरोप. बालरथ जे देण्यात आलेले आहेत सरकारकडून त्याच्यामुळे सरकारी शाळांची संख्या घटत आहे. हे एक केवढा शोध लागला या तज्ञानं. मग ते प्रायव्हेट शाळा खासगी शाळा ज्यांना परवानग्या मिळाल्या त्याच्यामुळे सरकारी शाळा बंद पडत आहेत हे सगळ्याला लागले. अरे तुम्ही धडाधड भाऊसाहेबांनी निर्माण केलेल्या सुमारे 1000 पेक्षा जास्त शाळा, शशिकला ताईंनी भर घातलेल्या आणखी 250 शाळा यांची संख्या तुम्ही 700 वर म्हणजे अर्ध्या खलास केल्या तुम्ही. सरकारला त्या चालवायच्या नाही. सरकारला बेजबाबदारपणे याच्यावर त्याच्यावर ते खापर फोडून या शाळा बंद करायच्या आहेत आणि वेगवेगळ्या संस्थांना द्यायच्या आहेत असा आरोप मी करतो सरकारवर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. अहमदाबाद जाल्ले भीषण विमान अपघाताचो 4थो दीस. आतामेरेन 31 जाणांची DNA टेस्ट करून 14 जाणांच्यो बॉडी तांचे फॅमिली कडेन दिल्यात म्हण म्हायती मेळटा. गुजराताचो आदलो मुख्यमंत्री विजय रुपाणीची बॉडी फॅमिलीच्या स्वाधीन केल्या. ब्रेस्तारा दोनपारा जाल्ल्या अपघातात विमान आनी हॉस्टेलांतले धरून 260 मायस लोक सोंपिल्ले. नव्या बोरये पुलाची हालत. पुलाचेर फोंडकुलां पडून लोखणाचे रॉड वयर सरल्यात. येरादारीक त्रास जाता. फोंडाऱ्यांक लागून ट्रॅफिक जॅम. मेळटा ते म्हायती प्रमाण रस्तो बिजी आशिल्ल्यान आनी पर्यायी रूट नाशिल्ल्यान पुराय बंद करून काम करपाक खंय परवानगी मेळटा. कितेंय व्हड अपकीर्त घडत म्हूण थळाव्यांक हुस्को. बेगोबेग दुरुस्ती करची म्हण मागणी. आम्ही सध्या आसा बोरये पुलार आणि म्हज्या फाटल्यान तुम्ही पळोवपाक शकता की कशा तरेन ह्या बोरये पुलाची सध्या हालत जाल्या. ह्या पुलाचेर जे आमी पळयता की ज्यो रॉड्स घालतात जेन्ना कॉन्क्रिटिंगा टायमार ते रॉड्स हांगासर भायर सरल्यात. बोरये पुलाची सध्या अशा तरेची ही परिस्थिती हांगा जाल्ली आमकां दिसता. आमी पळयता की सरकार नवो पूल बांदता म्हणून सरकारान डिक्लेअर केले. ताज्या मागीर ताजो अलायनमेंटूय जालो पूण खंय तरी लोक भायर सरले आणि लोकांनी जो अलायनमेंट आसा तो तांकां मान्य ना म्हणून एजिटेशनां जाली. ताज्या मागीर आमी पळयता की सद्याक एक्विजिशन जो प्रोसेस आहा तो सध्या चालू आसा. थोडे जे लोकल्स आसा ते एनजीटीन गेल्या, तांकां हो अलायनमेंट नाका, खाजन लँड आसा थंय म्हणून अशें कळटा. पूण जर आतां सध्या आमी देशभर जर गजाली आयकत जाल्यार आमकां अशें आयकूंक कळटा की खंय तरी ब्रिज पडलो जावं कसलो इन्सिडंट जालो. फाटींच जो कारवार जो ब्रिज आशिल्लो तो पडिल्लो. पूण ताज्या मागीर गोंयान अशी स्थिती निर्माण जावपाक जायना म्हणून म्हाका दिसता सरकारान बेगीनच्या बेगीन जो कम्युनिकेशन गॅप आसा सरकारा मदीं आनी जे लोक एनजीटीन गेल्या जावं जे लोक एजिटेशन करता जो अलायनमेंट सध्या
नव्या बोरये पुला खातीर जाला तेजे खातीर तांच्या भितर जो कम्युनिकेशन आसा तो बेगीनच्या बेगीन जावपाक जाय, कारण अशें करून लोकांक हांगा त्रास जावपाक शकता, व्हडली दुर्घटना हांगा जावपाक शकता. तांकां हांगासर क्लोजर परमिशन मेळना ह्या पुलाचेर, कारण हो एक बिजी असो ब्रिज आसा बोरयेचो आणि तांकां क्लोजर परमिशन मेळना, कारण जर हांगासर तांकां पुराय काम करतले जाल्यार तो ब्रिज कंप्लीट बंद करपाची गरज आसा. पूण कारण हो मेन रूट असलेल्या कारणान तांकां ते परमिशन सद्याक मेळना. पळोवंक शकता आमी कशा तरेचो हो बिजी रूट आसा, गाडयो कितल्यो ह्या रस्त्यान क्रॉस जाता ते आमी पळोवपाक शकता. बेगीनच्या बेगीन तोडगो हो जावंकूच जाय आणि फामाद असो हो बोरयेचो पूल आणि खंयच्या वायट गजाली खातीर फामाद आनी जावचो न्हू, ही जतनाय घेवपाची गरज आसा. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी. नव्यान हॉटमिक्स केल्लो फार्मागुडी वेल्या रस्त्यांक फोंडकुला. अपघात जावये म्हूण हुस्को. टू व्हिलरांक रस्तो सारको रिस्की. बाबत कामाचो नियाळ घेवन कंत्राटदारा कडच्यान फुकट काम करून घेतले अशें मुख्यमंत्री फाटल्या कांय प्रकरणांनी उलयिल्लो. ह्या रस्त्याच्या कामाच्या दर्ज्याचेर प्रस्नचिन्ह. नवे रस्ते पूण इशू तोच. हालींच हॉटमिक्स केल्ल्या नव्या रस्त्यांनी फोंडकुला. पावस सुरू जाल्ल्यान फक्त 2 म्हयने जाता थंय आसात, पूण रस्त्याक पडिल्ल्या फोंडकुलांचो आंकडो वाडत आसा. आमी सध्या आसा फर्मागुडी हांगासर आणि हांगासर हालींच जो रोड वायडनिंगाचे काम आसा ते हांगा जाल्ले. पूण सध्या आमी पळोवपाक शकता की पावसाचो सीझन जसो चालू जालो तशे ह्या नव्या रोड वायडनिंग जो हांगासर केल्लो त्या रस्त्याक हांगासर ऑलरेडी जे पॉट होल्स आसा ते पडपाक लागले. खूबदां आमी स्टेटमेंट्स अशे आयकता की गोंयान हालीं चड पावस पडटा म्हणून हे पॉट होल पडटा, पूण सध्या आमी जर पळयत जाल्यार तितलोसो पावस पडना. आणि आताच्यानूच हे जे नवे रस्ते केल्या हो एक्झाम्पल आतां जाल्यार आतां कितें एक्सप्लेनेशन आमकां कन्सर्न डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळटले ते आमकां आयकपाची गरज आसा. जे डिपार्टमेंट PWD डिपार्टमेंट आसा, रोड हायवे जे नॅशनल हायवे आसा ते डिपार्टमेंट काय जो कॉन्ट्रॅक्टर जो हे काम करता, कारण कन्सर्न डिपार्टमेंटाचे काम असता की जो कॉन्ट्रॅक्टर काम करता ते सारक्या दर्जाचे जाला काय ना हे पळोवपाचें काम असता. तशेंच कॉन्ट्रॅक्टराची रिस्पॉन्सिबिलिटी असता की आपल्याक जे काम दिला ते आपूण बऱ्या भशेन करूंक जाय. पूण हांगासर जेन्ना आमी पळयता जाल्यार मातसो जो पावस गोंयान पडला आणि हांगासर ऑलरेडी ह्या नव्या केल्ल्या रस्त्याचेर पॉट होल्स पडपाक लागला. पयलींच जेन्ना रस्ते करता ते बऱ्या दर्जाचे जर करत जाल्यार अशा तरेन इल्लोसो पावस पडोन ते रस्ते व्हांवन वचपाना ही म्हाका दिसता जतनाय प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरान तशेंच कन्सर्न जे डिपार्टमेंट आसा नॅशनल हायवे जावं PWD रोड हांच्यांनी घेवपाची गरज आसा, कारण जावचें ना. प्रुडंटा खातीर फर्मागुडेच्यान हांव स्वप्नील तारी. कोळजुव्यांची बायलां स्वयंपूर्ण जावपाच्या मार्गार. सुमार 40 बायलांक शिवणेच्या माध्यमांतल्यान नवी दिशा मेळ्ळी. कोळजुव्या PM विश्वकर्मा येवजणे खाला शिवणेचे वर्ग सुरू जाले. PM विश्वकर्मा येवजणे वरवीं जाल्ल्या फायद्याचेर बायल्यो उलयल्यो. विश्वकर्मा कौशल येवजणे खाला बायलांक शिवणेच्यो क्लासीस उपलब्ध जाल्यो. शिवण शिकपाक येतल्या बायलांनी ह्या येवजणे पासून तांकां जातलो फायदो उक्तायलो. टेलरिंगान कोर्स न्ही खूब आसा. तुमी सुद्दां करूंक जाय टेलरिंगां. म्हाज्या हिसपान अशें दिसता की सगल्यांनी टेलरिंग शिकोंकूच जाय. टेलरिंग शिकले म्हणून काय वायट जायना. आपले स्वता खातीर आपूण शिकपाचें. तितून एज लिमीट जावं तशें कांय नासता. भुरगीं शिको शकता, जाणटी शिको शकता. 40 स्टुडंट्स जाली आमची आणि आम्ही ऍप्लिकेशन घालले. 400 रुपयाची साडी घेतली जाल्यार 400 रुपयाचो ब्लाउज जातालो. पण आमकां ती नाका खंय दिसतली. पण आतां आमी शिवता न्हू. We know how to hold the cloth, to cut. Been learning from scratch. तू शिकल्या सगळ्या डिस्प्लेक घातलेले आहा. खूब शिकल्या आनी आमकां बरें दिसता शिकोवंक. लंगोट्यो म्हूण, फ्रॉक म्हूण, नायटी, चुडीदार सगळे आयटम्स. नवे शिकपाक मेळिल्ल्याची बायलांनी उमेद दाखयली. आमकां तिणें बरे डिफरंट पॅटर्न शिकयले आनी आमकां बरें दिसलें. हांव क्लासीक खंय आहा ते जाय आसलें शिकपाक लागून हांव वाट पळयतालें. स्कीम हाडली की शिवण क्लास आमी ओपन करतात. तुमी येता जाल्यार ते फॉर्म मागीर दिले आमकां. ते आमी भरून हांगा जॉयन जाली. दोनशें दिसता आतां बरें. घरात काम कसलें फास्ट करता शिवणी. ही स्कीम हाडली आनी विलय साळगांवकर तो आमगेर येयलो आनी फॉर्म हाडून म्हाका दिले. चल बरोवया फॉर्म म्हूण अशें आनी बरें जावं शिवणीन हांगासर येवन हो ड्रेस हांवें शिवला म्हाज्या हितून. बसून बेश्टो मोबायल घेवन किंवा बेश्टी हांगर थंय एका फोन टायमपास करताली. सो कितें तरी शिकचें आनी आमचे स्वताचे तरी आमी कितें तरी शिवपाक शिकतली ह्या हेतून हांवें फॉर्म भरले. टायमपासूय जाता आनी मातशें कितें तरी चेंज कशें जालें न्हू. बायलांनी स्वयंपूर्ण जावचें म्हूण उलो.
If you not post at least something small, then you can start taking orders. Maybe somebody might get to know that you are doing some stitching. So why not start something? की आता तुम्ही आता यंग भुरगीं कोण कोण आसा पळय ती तुम्ही शिका, तुम्ही शिकून तुमचो स्वता बिझनेस घाला किंवा शॉप ओपन करा, जावं कितें फॅक्टरी फुडें फॅक्टरी तशी घालून तुम्ही स्वता कितें मटेरियल हाडून शिवून ट्रान्सपोर्ट करू शकता. प्रुडंटा खातीर सौरभ शिरोडकर. दक्षिण आशियाई आर्म बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप 2025 जैत जोडिल्ल्या खेळगड्यांचो भोवमान. म्हापशेच्या कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट अकादमीन कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. भुतानी केराचे CEO अमित तनेजा हांच्या हस्तुकीं मेडलिस्टांचो भोवमान जालो. तरणाट्यांच्या टॅलंटाक बळगे दिवंक भुतानीचो सदांच तेंको CEO तनेजा उलयलो. म्हापशेच्या कॉम्बॅट किक बॉक्सिंग मार्शल आर्ट अकादमीन दक्षिण आशियाई आर्म बॉक्सिंग चॅम्पियनशीप 2025 जैत जोडिल्ल्या खेळगड्यांक भोवमान केलो. भुतानी केराचो CEO अमित तनेजा हांच्या हस्तुकीं मेडलिस्टांचो भोवमान जालो. तरणाट्यांच्या टॅलंटाक बळगे दिवंक भुतानीचो सदांच तेंको CEO तनेजा उलयलो. First of all, I would like to thank Goa peoples, CKB to invite us for such events. I would really honored to be a part of such event along with this green drive. As Bhutani Care is always said, we work for the people, we are for the people, and we will always for the people. And we always want the surroundings, the nature to be developed in that way. That's why we always support Green Drive, Go Green Drive, as well as we always want to encourage such students who are bringing medals for our country. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 2025च्या नीट UGचे परीक्षेत रिषभ तवडकार गोंयांत पयलो. परीक्षेत खंय रिषभान 99.97% जोडले. ताका कुटुंबाचोय बरो तेंको. अभ्यास आनी बुद्धीच्या बळार हे येस जोडले म्हूण रिषभ उलयलो. शांत स्वभावाचो फायदो जालो म्हूण फामील उलयली. वखदांच्या क्षेत्रात फुडें पावल मारप रिषभाचो ध्येय. डेम्पो पेसांतलो विद्यार्थी रिषभ तळवडकार नीट UGच्या परीक्षेंत गोंयांत पयलो आयलो. फाव ते रितीन आदी फुडेंच तयारी केल्ल्यान नीट सारकेलो कठीण पेपरूय तो बरोवंक शकलो म्हूण रिषभ उलयलो. And just enjoy the ride and don't worry about the end. The paper as we got might be completely unexpected, but don't worry. As long as you just keep your cool, you do your day-to-day work, it's all going to go well. रिषभाचेर आमी केन्नाच प्रेशर घातलो ना. ताचे आवडीक आमी सदांच तेंको दिलो म्हूण रिषभाचो बापूय उलयलो. We kept that atmosphere the same. We never discussed any special thing, board exam, like the NEET, and it was like another exam. One exam does not define your future. So your future is much bigger than that. So I think we just have to give them their freedom to do what they want, pursue whatever line they want, and let them enjoy that journey. रिलॅक्स्ड वातावरण आशिल्ल्यान रिषभाचो अभ्यास वेवस्थीत रितीन जावंक पावलो म्हूण रिषभाच्या आवयन सांगलें. एग्जामीच्या शेड्युलान सुद्दां एग्जामीच्या दिसांनी न्हय, बट बिसायड्स दॅट जेन्ना मदीं सुटी मेळटा बसून पिक्चर पळयतालीं दोगांय. सो आय हॅव मेड इट अ पॉयंट की एकदां हांव ताका सांगतालें आतां खूब जालें, आतां एक दीस आज कंप्लीट कांयच करूं नाका, जस्ट लिटरली जस्ट रिलॅक्स. मुवीज पळय, तुका जाय तें कर, न्हीद जाय तें कर. एंड दॅट इज हाव आय फील ही हॅड दीस रिलॅक्स्ड atmosphere at home, plus being himself patient and relaxed for the tough paper, he kept his mind cool. I think that is what clicked. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा YouTube चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, WhatsApp, टाटा प्ले ॲप, Jio TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.